भारत बंदाक गोंयान मिक्स प्रतिसाद। गोयचे ट्रेड युनियन, ट्रान्सपोर्टरय वांटेकार। प्रायव्हेट पॅसेंजर बसी, म्हाल येरादारी, टॅक्सीवाले बंद। कदंबा फातरायल्यो, रस्ते आडायले, पायलटांची सर्व्हिस चालू। पणजे ट्रॅफिक जॅमाक पुलिसांचो उपाय। पणजे जाली वन वे। पयले दिसा लोक घुसपले, मात चडशे जाणांक नवी व्यवस्था मानवली। म्हयनोभर ट्रायल, सध्या तालाव ना। मडगांव आनी फोंडेचे ओडीपी उक्ते करपाचो एसजीपीडीएचो प्लान। मागतले शार नियोजन खात्याची मान्यताय। लोक मागतात ओडीपी रिव्हिजन, माविनाचो आर्ग्युमेंट। आणि सरकारान अधिकारीच अडायतात बीजेपीची कामां। पालिका वेंचणुकेन 27% ओबीसी आरक्षणाची फायल अडायली। आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडात, बीजेपीची मागणी। आयज ट्रान्सपोर्टरांचो देशव्यापी बंद। गोंयान बंदाक मिक्स प्रतिसाद। खासगी पॅसेंजर बसी, टॅक्सी, म्हाल येरादारी, बँकांचे वेव्हार बंद आसात। 1-2 घडणुको सोडल्यार बंद शांतिकायेन चल्ला। दिवचलचो सप्तकी बाजार 100% बंद। दिवचले आनी मंगेशी कदंबा फातरायली। विमानतळ आनी रेल्वे स्टेशनावेल्यान गोंयान येवपी प्रवाशांचे टॅक्सी बसी नाशिल्ल्यान हाल जाल्यात। भुरगीं उणे आसली तरी चडशी स्कुलां कॉलेजी सुरू आसात। वेर्णा रस्तो आडायतल्यांक उखल्ले। गोंयभर मोठो पुलीस फोर्स घाला। सरकारी ऑफिसांनी स्टाफ कमीच दिसता। आयज स्ट्रायक तेंचो अनसक्सेसफूल जाले एज फार एज कदंबा सर्विसीस आर कन्सर्न। आमी सकाळसून 7-8 बसी सोडल्यात। मरगांव गेली बसीस, वास्को गेल्यो, मागीर पोंडा गेल्यो, म्हापसा गेल्यो आनी आतां पळय पळोवपाक गेल्यार कोण कम्युटर नाय। आमचे बसी सारके स्टँडार लायलेले आहा आनी 5-5 मिनटान 10-10 मिनटान जशे आमकां कम्युटर येता ते आमकां ते आमी धाडून दिता बसीस। आनी पॅसेंजर बसले बरे वारकांड आसले 25 घातले 25 घातले हय। आनी गर्दी बस स्टँड दिसतली ना बस स्टँडार नॉर्मल आहा पण कितें प्रॉब्लम काय ना पोलीस बंदोबस्त बरो आहा। आं ओके कितें बंद आहा म्हणल्यार डेली ओपन जावपा टायम हेजे 9:30 पर्यंत ओपन जावपा जाय पण आयज म्हणल्यार शॉपां बंद दिसता तुका। आयलो सकाळीं मार्केटान नुस्तें व्हरपाक कित्याक आतां घरा कडेन तर जेवपाक जाय। हॉटेलां तुमी बंद दवरा पूण नुस्तें हांगा तरी एटलीस्ट लोकांक मेड एवेलेबल आसलें पाहिजे। नुस्तें, दूद जे एसेन्शियल कमोडिटी आसा पळय ते लोकांक एवेलेबल करपाक जाय आशिल्ली पूण ते हांगा दिश्टी पडना। मागीर ताणें खंय तरी तें व्हेकलां ब्लॉक केल्या किंवा ताणें स्वता जावन ताणें स्टेड अवे। सिच्युएशन पीसफूल आसा। कदंबा आनी थोडे प्रायवेट बसीस, एअरपोर्टाचेर कोचेस, स्कूल प्रायवेट बसीस चलतात। निवाडे एरिया शॉप्स भी ओपन जाल्ले आसात। दिल्ली एक 5 बजे जाना था तो ये हड़ताल की वजह से हमको 4 बजे छोड़ दिया। We want to reach Baga, but there is no vehicle. So now you're taking this private vehicle to go to Vasco? Might go to Vasco, not sure. Vasco or Panji, whatever. आमी हांगा सद्या बसीर रावला कॉलेज वचपाक पण बसीन बीन कांय ना। आतां कदंबा तरी दिवंक जाय आसलें आमकां। Most of the transporters are supporting it. And we have managed to maintain a skeleton service with the help of the Kadamba Transport Corporation. Major routes are being operated so as not to cause any inconvenience to the general public. Duty असवायले Who's मेडिकल कितें सांगला कदंबान? कदंबा म्हणटा बसी ना आता ड्युटी वचना 7 ड्युटी वचपा सवायचा पडले बस ना कदंबाची? कदंबा ना वाटेर फुडल्यार बी म्हणटा ते हां वाटेर बस एक धाडलेली रिटर्न गेली म्हणटा वाटेर फुडल्यार म्हण बस पणजे वचपा म्हण पूण बस ना बस ना सो आतां तुमी कितें जाता बायकान वयतले? तेच पळय मागीर हाडपा प्रॉब्लम न्हू तांकां धाडपा जाय जीएमसी। ओके मिसिसा पावपाक गेलो तो? जीएमसी वचपाक न्हू डॉक्टर मेळटा। ओके काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई लगेज की हमें। कभी 1 घंटे से बैठे हम लोग, ना कोई गाड़ियाँ मिली, ना कोई ऑटो मिल रहा है, ना बस मिल रही है हमें यहाँ।
काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। अब देखो कब मिलेगी गाड़ी हमें, देखते हैं आगे। किधर जाने का था? अभी होटल में जाना है, होटल की कोई बाइक ही नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए है ही नहीं, कुछ बसें वगैरह ऑटो वगैरह सारे बंद है अभी। देखो कब मिलेगा, शाम तक या दोपहर तक जो भी है। काल गेले आम्ही जस्ट माझा फक्त की करत त्यांचे कॉर्पोरेशन असा काय ना सकाळी तशें पळोवपाक गेल्यार अजून सांगूं शकना, कित्याक सकाळीं येवपाच्यो बॉम्बेच्यो गाडयो आयल्यो, पुनाच्यो आयल्यो, प्लस मिल्क वॅन ज्यो भायल्यान येता बेळगांव वगैरे भाजी बी घेवन, त्यो सगळ्यो गाडयो आयल्यो. फक्त कितें प्रायवेट बसी नासल्या कारणान की लोक अशे विस्कळीतशे दिसले. इवन हांव पणजे बस स्टँड चॅक केलो, म्हापसा केलो, फक्त KTC बसीज आशिल्ल्यो, पूण लोकांची उपस्थिती खूब कमी आशिल्ली, म्हणून थोडोसो लोकांचेर परिणाम जालो आसतलो. पूण आमी जे तरेन आमचो अरेंजमेंट केला की जेका भायर सरून वचपा जाय तांणी वचचें, कदंबा बसीज आसा आनी आमी खंयच्याच परिस्थितीन फोर्सफूल बंद करपाक दिवचे ना. I am Bikram Satpathy from Odisha. I have come on a pleasure trip to Goa, but I am facing a lot of problem here. Earlier I didn't know the strike is going on. स्कूल बस येवन म्हाका चलत येवचें पडलें. सकाळीं हांव आतां 8 पावणे 8 सुमार येयलो हांगार म्हाजो गाडो करपाक. पळयता जाल्यार हांगार कोण फक्त कदंबाच चालू आसल्यो, प्रायवेट बस एकूय ना, पब्लीक कोणूच ना आनी सगळे बाकीचे गाडे सगळेच बंद आहा. हांव उगडपाक पळयतालो तिकेन पळयता उगडूनय काय फायदो ना, पब्लीकूच ना जाल्यार उगडून काय फायदोच ना न्हू. 2000 जोडणारे सुद्धा फॅमिली आसा, त्या फॅमिलीची परिस्थिती कितें हेचो विचार सरकारान करून असो म्हाका दिसता. आनी तेन्ना ह्या म्हाका विनंती आहा की गोंयच्या सरकाराच्या माध्यमांतसून की तेंच्यांनी केंद्र सरकाराक कळोवचें की हो जो कायदो आसा हेचेर पुनर्विचार जावचो आनी सगळ्या हिंदुस्थानाच्या जनतेचो विचार घेवन हो कायदो करचो अशें म्हाका दिसता. आमचो सहभाग आमच्या आरुंदात तर तितून काय फरक पडक नाही असा. सगळे आमची ST येणारे ST जे आसा सावंतवाडी वरना ते सकाळी येयले आनी जाणारे जावंक गेलेले आसा. पण आमची रिक्षा वेवसाय चालूच आसा आनी रिक्षा आमकां धंदो असो आसा आमचो की तो आमकां बंद ठेवून जमना नाय. तेचेर आमचो उदरनिर्वाह आसा, आमची मुलां बाळां आसा तेचेर पोट भरणारी. Today some of the workers working at Verna Industrial Estate, they have blocked the main road entering to the Verna Industrial Estate. Then they were told to disperse, but they were not ready. As a result, we detained them for the purpose of preventive detention. घेऊ एक विराम.